अशीच एक गोडणी आसा. एक तुफानांत एक व्हडें सांपडलें आनी तें बुडून त्या व्हड्याचो सत्यानाश जालो. आनी त्या व्हड्या वयलो एकूच मनीस, एक आयलंडार तो साल्वार जालो. एकूच मनीस आसलो आनी तो मनीस त्या आयलंडार व्हरलो तेन्ना तो रावतालो कोणूच ताका येवन व्हरत. एक व्हडें एक शीप पास जाता जाल्यार तशीच ते सायडीन वयता जाल्यार आपणाक व्हरतली काय म्हूण तो सदांच रावतालो. आनी जायते ताणें प्रयत्न केले कोण येता जाल्यार पळोवंक, कसलें सिग्नल धाडूंक बी. आनी कोणूच येना जावन ताणें थंयच एक झोपडी बांदली आनी जें कितें ते तुफानान सांपडले त्यो बोटीचे कुडके बी एकठांय करून कितें वस्तू कितें आसल्यो त्यो ताणें घेतल्यो आनी थंयच एक धाकलेंशें घर बांदलें पानांचीं आनी चुट्टांचीं. आनी म्हज्या भावन भयणीनो, तो त्या आयलंडाचेर रावंक लागलो. आनी तो पूण ताच्या मनांत तेंच आसलें कितें एक दीस कोण येतलो आनी आपणाक व्हरतलो म्हूण. पूण तो ते घोडयेक रावता आसतना आपलें जिवीत तो चलोवंक लागलो. आपूण त्या आयलंडार तो जेवण खाण सोदूंक गेलो, तें फळां बी सोदूंक गेलो. एक दीस अशेंच करता आसतना तो परतो येयलो तेन्ना ताच्या झोपडेक उजो लागलेलो आसलो. तेन्ना उजो लागून ताची झोपडी आख्खीच गोबर जावन गेली. आनी तेन्ना तो देवाचेर शिरूंक लागता आनी देवाक म्हणटा, देवा तुवें म्हाका हें कितें केलां? पयलेच फावटीर ह्या तुफानांत सावन तुवें हांव सांपडून ह्या आयलंडाचेर आसा आनी आतां तुवें म्हजें घरूय तुवें लासून उडयलें. आनी मोगाच्या भावन भयणीनो, दुसरे दिसाक एक बोट आयली आनी ताका साल्वार करूंक, ताका रेस्क्यू करूंक ती आयली. आनी जेन्ना ताणें विचारलें तुका कशें कळ्ळें? ना, आमकां तुजें सिग्नल दिसून आयलें. मोगाच्या भावन भयणीनो, अशीच घडणी आयज आमी पयल्या वाचपांत पळयल्या. इज्रायल लोक जे आसात तांकां देवान इजिप्टांतले गुलामपणांत जे आसले तांकां भायर काडलेलीं. ते तेन्ना तांकां व्हरोण्यात ते चलता आसतना ते देवाचेर आनी मोइजेसाचेर शीण करूंक लागतात. आनी ते पयलोच तांचो पयलो जो मानामेंत आसा देवान दिल्लो तो ते विसरतात. ते देवाक मान दिवंक विसरतात. ते देवाचेर विश्वास दवरूंक विसरतात आनी ते देवान तांकां ताच्या जिवितांत कितें केल्लें तें विसरतात.